Zechariah chapter 12 verse 10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागणेचो आत्मो वतलो. Isaiah chapter 58 verse 1. तामान आसतना बोब मार, तुत्तरे परी तुजो ताळो उबार, म्हज्या परतेक आपल्या गुणाव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पदकां. Romans chapter 10 verse 9. जेजस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. मिका chapter 7 verse 8. मुझे वैरिणी मुझे निर्भाग पळोवन संतोष बरी जाय नाका. हांव पडली जाल्यारी हांव नव्यान उरतली. काळोखाक हांव जियेता जाल्यारी सरेस पोवन म्हजो उजवाड. Exodus chapter 23 verse 25. तुम्ही सरेस्परात तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या कणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आनी पिड्याशिडा तुमचे तावन पयस करतलो. Matthew chapter 7 verse 7. मागा आनी तुम्ही घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. Jeremiah chapter 33 verse 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळितान ते व्हरते गूट हांव तुका सांगतलो. John chapter 14 verse 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. Psalm chapter 34 verse 10. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात, पूण सरेस्परांक सोदतेल्यांक कांयच उणें ना. एवकरिस्ताची असर्यां नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगलें, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सर्ती येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचो ना. John chapter 11 verse 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव. John chapter 14 verse 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. John chapter 10 verse 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवसू तो, भिये नाकात. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंतकटची सोडा, तुम्ही भियोवचे नाका. John chapter 14 verse 1. तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.